नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सरकाराचे चल्ला ते पळयल्यार मायनिंग सुरू जावंक 2016 उजाडटले। लुकसाण सरकारांनी मायनिंगांतल्या लोकांक मिनेरांक व्हडलो फरक पडना, नाना बांदेकाराचे वक्तव्य। शाळांनी अभ्यासक्रमांत रस्तो सुरक्षेचेर धडे, फायनी घालून एकठांय केल्लो 50% पैसो जागृतीक वापरतले। लायसनां दितनाय मशिनाचेर टेस्टी घेवपाचो प्रस्ताव। पीआय टायमार पाविल्लो जाल्यार घडये एलिस्टन जगपाचो। पीआय पावलो मोटारसायकलीन, वेल्यान साक्षीदारांक पिट्टात। तपासांत पोथे, आमावलीकारांनी पुलिसांक उजरायले। दाबोळी विमानतळार पे पार्किंगांत दाखयली पयस। स्लिपीचेर फी, तारीख, टायम कांयच सारखे बरनात। गाडयांचे नंबरय कितें विचारल्यार जापो खंयचे खंय। पळयात रिपोर्ट। आणि गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात गोरवां मारप बंद, मार्केटांनी मासूय बंद। कॉम्प्लेक्साच्या प्लांटाचे 8 म्हयने चलतलें काम। एनजीओचो थाक, मास आयात करपाक ट्रेडर मागतात पुलीस संरक्षण। खबरो विस्तारान। सरकाराचें काम चल्लां तें पळयल्यार मायनिंग सुरू जाता म्हणल्यार 2016 उदेंतलें। 20% निर्गत ड्युटी कमी करूनय मायनिंग परवडपाचें ना म्हणून गोंय मिनेराच्या संघटनेचो आनी जीसीसीआयचो अध्यक्ष नाना बांदेकार म्हणटा। जितलो उशीर करता तितल्या लोकांक आनी सरकाराक लुकसाण, मिनेरांक व्हडलोसो फरक पडना। असल्या वायट परिस्थितींत ट्रकाची ट्रान्सपोर्ट फी वाडोवपाची मागणी सापूच चूक म्हूण नाना उलयला। मायनिंग बंदी काडली म्हूण काम सोंपना। मायनिंग सुरू करपाक आनीकूय बऱ्योचश्यो गजाली करपाच्यो उरल्यात। ते सगळे करून मायनिंग सुरू जाता म्हणल्यार 2016 उदेतले म्हूण मिनेरांची संघटना आनी जीसीसीआयचो अध्यक्ष नाना बांदेकार उलयला। Nothing has been cleared according to me. We have to get IBM approval because the new capping has been fixed. Mining plants should take at least 2-3 months. We have to get pollution board approval. Then government of Goa, who owns the ore according to them, so Supreme Court order, that has to be removed by them. If they don't remove that ore, we cannot mine a single ton. That is our problem. So I feel the next 6 months nothing can happen. Government of Goa is delaying the I don't know why they are delaying, because they must be not having proper authorities to do it. To sell 58 only to sell it is not economical. We have to sell between average म्हणजे 50 ते 58. So we will be selling 54 grade. So 54 grade is today price and the cost and the export duty whatever it is 10%, we are still in loss. मायनिंग बंद उरल्यार सरकार आनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक ती गजाल हुस्क्याची। मिनेरांक खंय व्हडलोसो कांयच फरक पडना। For the mining companies are not losing anything, they are holding the mining leases. It may be someday we will start. But for the mining people who are working, 15,000 workers, it is a problem for them, and government will not get any revenue because if we don't produce, we don't export. If we don't export, there is no royalty to be. मायनिंग ट्रकवाले सध्या ट्रान्सपोर्ट फी वाडोवची म्हूण मागतात। मायनिंग बंद आसतना आनी असले वायट परिस्थितीन ट्रकवाल्यांची ही मागणी खंय बरोबर न्ही। According to me, the peak period during exports, they were paid 8 rupees per kilometer. Then they shouted and they made it 12 rupees. So according to me, that peak period, if we could pay 12, now there is no peak period, how can we able to? Not at all, it should be 8 rupees, 7 rupees. That's all. 8 to 7 rupees is the correct rate. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। शाळांनी अभ्यासक्रमांत रस्तो सुरक्षेचेर धडे ह्या शिक्षणीक वर्सा सावन सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव आसा। तशेंच फायनी घालून एकठांय केल्लो 50% पैसो जागृतीक वापरतले अशें येरादारी संचालक अरुण देसाय म्हणटा। अपघात कमी जातले जाल्यार भुरगीं शाळेंत आसतना सावन तांकां जबाबदारेची जाणीव हाडची पडटली म्हूण आमदार पांडुरंग मडकयकार उलयलो। लायसनां दितनाय मशिनाचेर टेस्टी घेवपाचो प्रस्ताव सरकाराक आवडला। पास काय फेल तें मशीन थारायतलें। Public education campaigns must increase. Now, my submission here is that
Government must put its money where its mouth is. I would like to say, out of the 5 crores, we are not even seeing the government spending 10% on road safety. 5 कोटी जर गव्हर्नमेंट कलेक्ट करता न्हू फायनांतल्यान हांव कितें म्हणटा 10% टू सायडीक काड. वी हॅव मूव्ड टू गव्हर्नमेंट की आमकां लास्ट इयर जे आमी फायन कलेक्ट केल्या ताची 50% फायन्स आमकां रोड सेफ्टी खातीर ह्या वर्साक अलॉट युटिलायज करपाक दिवचे आनी हाच्या खातीर टेक्निकल दितलो म्हाका अपेक्षा आसा. My submission is that with due respect to Mr. Desai's efforts, which is very important, no doubt, political will must be there. स्कूल लेवलांतल्यान ह्या आमचे जे हें आसा सगळें ट्रान्सपोर्ट हें आसा म्हणजे सिवीक सेन्स नॉट ओनली ऑन द रोड्स ऑन द अदर इन द अदर फॅक्टर्स स्कूल लेवलावेल्यान एज्युकेट ताणी जे सांगलां की इश्कॉलांतल्यान हें सुरू जावपाक जाय तातूंतय म्हाका खूब खोस भोगता की आमी ह्या वर्साच्यान 99.9% हांव म्हणटा एज्युकेशनान 8वेक आनी 9वेक रोड सेफ्टीचेर 2 लेसन करपा खातीर बोर्डाक सिलेबस धाडलेलो आसा. म्हणजे कितें कितें आसपाक जाय ते लेसन फॉर्मान कन्वर्ट ताणी करपाक जाय बोर्डाचें एप्रुवल म्हणजे ताचें जावपाक जाय. 99% तो जातलो आनी ना जालो जर आसत न्ही जाल्यार सुद्दां थ्रू स्कूल्स तांचे जे पळय एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीचे 2 तास आसता आठवड्यांतल्यान त्या 2 तासान आमी रोड सेफ्टीचे विशयीचे लेसन ते घेतात हें पळयतले. आय वूड प्रिफर अ लायसन्सिंग सिस्टम which is without any human touch. Now there are systems available and we are also very much interested in bringing those systems wherein the licensing would be without any human touch. Okay, like we have simulators, okay, where there is no intervention, human intervention, okay, or we are planning for a driver's testing track which will have sensors. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान गोरवां मारप परत बंद केलां. मार्केट आनी मास परत बंद जाला. कॉम्प्लेक्साचे गोरवां मारपाच्या प्लांटाचें काम चल्लां. 5 मे सावन काम सुरू जालां आनी 8 म्हयने तें चलूं येता. भायले अधिकृत स्लॉटर हावजांतल्यान गोरवांचें मांस हाडपाची मान्यताय मीट ट्रेडरांक दिल्या. मांस कसलें येता ताचेर जनावर सांबाळ खातें नजर दवरतलें म्हूण मीट कॉम्प्लेक्साचो चेअरमॅन सांगता. पूण मांस हाडटना NGO पिट्टात म्हूण मीट ट्रेडर पुलीस संरक्षण मागतात. The Goa Meat Complex Limited has given a notice of closure of its slaughtering operations to the traders from the 5th of May 2015. The closure of the slaughtering operations has been necessitated in view of the fact that modernization works are on in full swing at the abattoir. The time for which the plant would be closed down is difficult to be ascertained at the moment. However, the contractor has requested that the plant be closed down for a minimum period of 6 to 8 months. The traders are bringing slaughtered animals slaughtered at other certified slaughterhouses outside the state of Goa, and as such certified meat is being brought by them into the state. The competent authorities of the Department of Animal Husbandry is constantly monitoring the meat that comes into the state and ensures that only certified and hygienic meat is sold. इतले मजगती मांसाच्या पुरवणेक पर्यायी व्यवस्था करची म्हूण मांसाचे ट्रेडर मागतात. गोंया भायल्यान मांस हाडटना NGO पिट्टात म्हूण पोलीस संरक्षण दिवचे म्हूण ट्रेडर मागतात. आमकां कितें अल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट करूंक ना कांय ना बेश्टे आमकां लेटर दिला गोवा मीट कॉम्प्लेक्स इज क्लोज. सीएमा कडेन फाल्यां मेळटा की आमकां फाल्यां अरेंजमेंट खंयसर तरी रेगुलर नाजाल्यार शॉपां आमची बंद पडटली मांस हाडपाक कितें तरी अरेंजमेंट करूंक जाय. NGOs मातशे थोडे आमकां ते रस्त्याचेर प्रॉब्लम करता ते आमकां लास्ट टायम सुद्दां आमी सांगलेले की आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवंक जाय की आमकां जे कोण पळोवपी आहा न्हू चॅकपोस्टाचेर तेच पळोवंक जाय बेश्टे दुसरे इंटरफियर करपाचें ना. गोंयाक सुमार 32 ते 35 टन गोरवांचे मांस दर दिसा लागता.
मांस हाडपाची आनी तांची पुरवण करपाची पर्यायी व्यवस्था जाय मेरेन गोंयच्या मार्केटांनी परत मांसाची शॉर्टेज जातली इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, मुकेश कुमार आनी चेतन गवस. वाळपय वाठारांत नांव गेल्ले दोग तरणाटे म्हादय न्हंयत बुडून सोंपले. दोगूय वेगवेगळ्या सुवातेर सोंपल्यात. 70वींतलो 39 वर्सांचो संदेश कुर्शेकाराक बिरेस्तारा सकाळीं मरण आयलें. दुसरे घडणुकेंत म्हापशेचो रोहन पिंटो सोनाळ वाठारांत न्हंयत बुडून सोंपलो. रोनका सयत 9 जाण पिकनिकेक म्हूण 70वींत गेल्ले. आतां घेवया एक विराम.